वास्कोच्या कोळशाच्या प्रदूषणाक आळाबंद हाडपाक सरकाराक अपेस आयला असो आरोप काँग्रेस फुडारी नजीर खान आनी नंदादीप राऊत हांणी केला। मुरगांव बंदर प्राधिकरणाक मोकळीक दिल्या आनी ताका लागून पर्यावरण प्रदूषित जाला आनी ताचो परिणाम मुरगांवच्या लोकांच्या भलायकेचेर आनी दिसपट्ट्या जिणेचेर जाला। हो प्रस्न सुटावो करूंक नाशिल्ल्यान वेचून आयिल्ल्या प्रतिनिधींक जापसालदार धरचे म्हण तांच्यांनी लोकांक उलो केला। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। जे लोकांक नाका पळय ते करतात। जे कोल हो हांव म्हणटा सारको डेंजरस, सगळें स्क्रॅप कोल तो वास्कोन येता। तेज्या जाग्यार खुबसो ग्रीन, हांव म्हणटा ग्रीन पोर्ट करा तुमी, हांगासर कंटेनर पोर्ट करा। जायना करपाक जाता, फक्त इच्छा जाय। हितूर कोळशान लोकांक मारून उडयतात। हांव म्हणटा कॅजिनो हाडा, आमी परवडटा कॅजिनो, इन्कम येतलो, पूण आमचें हेल्थ खंय तरी उरतलें। अश्यो लोकांचे सजेशन्स लोक सांगता। जेन्ना कोविडाचो टायम येयलो, खूब लोक मरण पावले वास्कोन मॅक्झिमम। इवन हांवूय आसलोलो, हांव 15 दीस हॉस्पिटलान आसलोलो आनी देवाच्या कृपेन आमी सेव जाले आनी उरले। पूण खुबशे जाण, आमचो पाश्कोल बाब, आमचो कावन्सिलर, खंय तरी तेका ते हे जावंक ना आनी तो मरण पावलो। खरेंच वायट दिसता की खुबशे लोक कित्याक लोक मरण पावले कोला खातीर। आनी हे चेंज करतलो जाल्यार ट्रिपल आहा ते सगळे काडपाची गरज आसा, काडपाचो टायम येयलेलो आसा। म्हाका दिसता जे फाटीत आमचो कॅप्टन गेल्लो आनी ते पत्रे मारल्या, त्या पत्र्यांच्या जाग्यार समज झाडां लायलेली जाल्यार आनी बरें दिसतलें आसलें आनी जे एनवायरमेंट ब्लॉक करून खंय तरी आनी प्युरिफाय जातलो आसलें आमचें एअर। तशेंच आनी एक चान्सीस आसा म्हटल्यार आमकां दर्या लागीं आसा, जो कोल हँडलिंग करता पळय, कोल सगळें स्प्रेड आउट जाता। नुस्तें आहा पळय ते आपलें रेस्पिरेशन घेता आनी आमी नुस्तें खाता। आमी गोंयकार नुस्त्याचे मोगी आनी तेका लागून खंय तरी हें नुस्तें आमच्या पोटान वयता आनी कॅन्सर डिसीज जावपाक खूब चान्स आसा। वास्कोकार म्हाका दिसता हे डिसिजन खूब सफर जाल्लेले आसा, खुबांच्यो डेथूय जाल्लेल्यो आसा। तेका लागून खंय तरी हेजेर एक ब्रेक लावपाची गरज आसा। सीएमान एश्युरन्स दिले तर तेजेर कांय इम्प्लिमेंटेशन जावना। अजून कोल येता, डर्टी कोल येता, सगळे जाता, पोल्युशन जाता, हे सगळे जाता। भुरगे धाकटे भुरगे दुयेंत पडटा, सिनियर दुयेंत पडटा, तेंची किडनी फेलियर, लंग्स फेलियर सगळे जाता। आमी फक्त आमचो इन्कम पळयता आनी हे आमचे MLA आनी काउन्सिलर आसा पळय जुगनू, ते पावसान जुगनू येता पळय, तशें इलेक्शन आयले की हे सगळे MLA आनी काउन्सिलर नाचतात। तुमकां पब्लिकाचे पडूं ना, पब्लिकाक लागून तुमचे आयज हांव तुका सांगता, मॅक्झिमम काउन्सिलराचो बिझनेस पोर्टान आसा। मॅक्झिमम काउन्सिलराचो बिझनेस एअरपोर्टाचेर आसा। अरे तुम्ही पब्लिकाक लागून करा मरे, फक्त तुमकां हे पोजिशन मेळटा, तुम्ही फक्त पब्लिकाक इश्यू करता आनी ओगी बसता। आयज वास्कून इतले प्रॉब्लेम जावपाक लागला कोलाक लागून, कोण कोणाचे चिंतना, टोटल दादागिरी करपाक लागला। हे माझे वर्ड न्हू, आमचे लोकल MLA दाजी सालकाराचे वर्ड। आमी MPTची दादागिरी चड जाला, आमी आतां ओगी रावचे ना। इट्स बिकॉज ऑफ वॉट? फूट ब्रिज। आयज ते फूट ब्रिज असले पळय, ते थिंगासून देशचे लोक वास्कून येताले आनी इजी जालें, सिनियराक इजी जातालें। आयज तितलोच रावंड घेवन वास्कून येयल्या, एकट्याक 15 रुपये ना 20 रुपये शेल आउट करपाक पडटा। ओके, कोणा कडेन पयशे आसा ते बशीन येतले जातले, गरीब आसा तेका 10 रुपये बी इम्पॉर्टंट आसा। आयज कितले जाण प्रॉब्लेम जाता। तुमी गेल्यार तुवें सांगलेले हे MPT दादागिरी आमी कशें जावचे ना आनी MPTक बंद करपाक दिवचे ना। दाजी बाब कितें जालें रे, ते फूट ब्रिजेचें कितें जालें? आयज सप्ताचे 2 महिने पयलीं तुवें इश्यू घेतलेलो, सप्ता काबार जावन आनी सप्ता येवपाक लागलो, अजून पर्यंत ते प्रॉब्लेम सॉल्व जावना।